Indian filmmaker Miransha Naik went behind the sandy beaches of Goa to tackle the harsh reality faced by many people living in these areas. Speaking to media person Prashanti Talpankar said that Juze is the first konkani movie to collaborate internationally with France and Netherlands and is also the first konkani movie which is released in France commercially and ran successfully in cinema halls for more than 2 consecutive weeks. जुजे हो कोंकणी फिल्म गोंयांत सगळ्या फिल्म थिएटरांनी 4 मे पासून सुरू जातलो आनी म्हाका दिसता की गोंयच्या लोकांनी सगळ्यांनी हो फिल्म पळोवचो. एक बरी कलाकृती कोंकणीतली आनी वेगळ्या पद्दतीचो विशय घेवन येता आनी ती लोकांनी पळोवची अशें दिसता. हो विशय जो आसा तो युनिवर्सल असो विशय आसा, आमच्या तुमच्या लायफान जावपी असो विशय आसा आनी तो एक म्हणजे आमी रिजनल जी पिक्चरां आसता तेन्ना आमी जेन्ना राग दाखयतात वा मोग दाखयतात वा कसलीय झगडी दाखयतात तेन्ना मोठ्या मोठ्यान आनी आमचे वेगळ्याच पद्दतीन आसता. पण ह्या पिक्चरान एक इंटरनॅशनल स्टँडर्डाचे एक आउटलूक आसा, इंटरनॅशनल स्टँडर्डाचो एक अप्रोच घेवन हे फिल्म केल्लें आसा आनी त्या खातीर तुमी मुद्दाम तें पळोवचें. ह्या पिक्चरान हांवें सजेशन काम केलां जो जुजेचा जुजे जो आसा तेज्या फाटान काम करता असो मायग्रंट भुरगो आसा तो. सो तो एक असो भुरगो आसा जो हेज्या अदीक खबर आसा इतलें हेजे बेजीक पिक्चर आसा तें. आनी म्हजो एक्सपिरियन्स खूब बरो आसा, म्हणल्यार मिरांशा वांगडा म्हजो एक्सपिरियन्स खूब बरो आशिल्लो आनी म्हाज्या लोकां कडेन मागणें आसा की तेंच्यांनी मुद्दम हें पिक्चर पळोवचें.